सगळीं उबी रावन आमी सुरवातीची गायन गावया. सर्वेस्परा मुखार येयात. A3 पान 18. A33 पेज 18. Sorvespora mukaria, akadin vasuya, toti koro pamche karo, takamakaruya. Sorvespora mukaria, akadin vasuya. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेसू कृपा दिवं. एमिसाचें बलिदान देवाक अर्गां दिवन भेटयलां. एनी मेजेजीस आनी एंड्रू ग्रेशियस तांचे पासत देवाक आमी दिनवासतना हाचे दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस समृद्धा तांचे पासत आमी मागुया. झेवियर जॉन, मारिया डिसिल्वा, ट्रिजा जॉर्ज, जेडन गोम्स, तारा मिस्किता, शॉन पेज. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. मोगाल भाव भयणानो, आयज साद्या कालाचो 26वो आयतार. आयच्या सेवाधर्माचो विशय तुमी क्रिस्तांची. केदें व्हडलें भाग आमचें आमी क्रिस्तांव जावंक. चिंतनांनी, उतरांनी आनी कुरण्यांनी क्रिस्ताचे आमी जावंक सांत पावलू सांगता तें आमी मोनान उलोवंक. फकत क्रिस्त म्हज्या जिविताक अर्थ दिता. आयज लोकिकाच्या मुन्यारपणांक भेटलेलो आयतार पाळटाना आमकां सगल्यांक ते मागीर बेस साय पाद्री वो लोकी जावंक आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं तेंच आपावणें मेळ्ळां म्हूण मनान दवरुया. लोकिकाच्या आपल्या मुन्यारपणान चलतना तांकां फावो तो जागो पवित्र सभेन सदांच मेळचो म्हूण मागूंक संतोशान ह्या मिसाच्या भेटेन मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ही आयकोली कल्पना आमच्या मनांत दवरुया. आनी आयज आमी लौकिकांचो आयतार मनयता आसतना
आमचे दोन एक एकल्याचे मिसांव ह्या समाजान आनी संवसारान आमी बरे भाशेन पाळटा आसतना दुसरो कोण बरें कोत्ता तेन्ना आमी नाटकायेन बरो ना जावं पूण अदीक तेंको दिवंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान बरें करूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया. आनी साबार पावटी आमच्या जिवितांत नाटकाय आमी आपणायल्या, जलस जाल्या. दुसरें बरें कोत्ता तें आमच्यान पडूंक जावंक ना. आमी आडगुळ्यो घालूंक फुडें सरल्या. असल्यान दुसऱ्या पातकांची देवा लागीं आमी बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सोद पुरिदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बोवें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Eklosu Isło, eklosu Borne.
प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजी ओगणीत पदवी आनी बोव करून पातक्याची दया करूंक आनी तांकां बोगसणें दिवंक तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदांच कोणवाळायेन वागय आनी तुज्या बासावण्यांक सगळ्या काळजान अंतरेकूंक सर्गीचें सूख आमी जोडुशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबी जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. लोकगतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्पोर कुपान दिवन आयलो आनी मोइजेसा कडेन उलयलो. उपरांत ताचे सोवें आत्मो आसलो तांतलो तोडो काडून ताणें 70 जाणट्यांक दिलो. तांचेर आत्मो देंवलो तेन्ना तांणी संदेश दिलो, पूण उपरांत तांणी आनीक संदेश दिलो ना. 2 मनीस पेडण्या मैदानार रावलोले. एकल्याचें नांव एल्दाद आनी दुसऱ्याचें मेदाद. तांचेरूय आत्मो देंवलो. जोरूय ते तोंबुशी वचूंक नासले, तोरूय नेमलोले मोदें तांची नांवां आसलीं. तांणी पेडण्या मैदानार संदेश दिवंक सुरू केलें. एक तोरणाटो ही खबर मोइजेसाक सांगूंक गेलो. ताणें म्हणलें, पळय, एल्दाद आनी मिदाद पेडण्या मैदानार संदेश दितात. तेन्ना भुरगेपणार तावन मोइजेसाचो सेवक आसलो तो नुनाचो पूत जोसिये अशें म्हणूंक लागलो, म्हज्या दोनया मोइजेसा तांकां मना कर. पूण मोइजेसान ताका जबाब दिलो, म्हजे पासत तूं निर्दुका करताय. सर्वेस्पराची सगळी पर्जा प्रवाद्यांची जाल्ली जाल्यार आनी सर्वेस्परान तांचे भितर आपलो आत्मो घाल्लो जाल्यार हांव कितलो खुशी. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुपकार आमचो जबाब हे पुरी गावन जातलो. अनेक पावटी गाऊया. सर्वेस्पराची सुमूर्त सोर बोरी जिविताची घोटाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे. नेणट्यांची जाणवाय. जबाब सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित सदां तोकपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळेच नितीचे. जबाब
देखून तांतल्यान तुज्या सेवकाक मेळटा जाणवाय आनी तांकां पाळो दिवन तो व्हड इनाम जोडटा. पूण आपल्या सगळ्या चुकीची कोणाक वळख आसत नेनारपणी केल्ल्यो म्हज्यो चुकी म्हाका बोगोस. जबाब आनी तुज्या सेवकाक गोरवी जावंक दिवं नाका. गोरवाक म्हजेर अधिकार चलोवंक निर्मू नाका. केन्ना हांव गुन्यांवां विण चलतलो व्हडा पातकांतलो मेकळो जातलो. जबाब भागयून जाकोबाचे शिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, आतां तुमकां गिरेस्तांक सांगता, तुमचेर येवचें आसा त्या आलुप्रोद्यांक लागून विलाप आनी रुदन कोत्तात. तुमच्यो गिरेस्कायो हुस्क्यांत आनी तुमची नेसणां सांचीन केल्यांत. तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक कोलम लागल्या आनी ही ताची कोलम तुमचेर आड गोवाय दितली आनी उज्या पोरी तुमचे मांस कातेली. सोपूर्ण रावल्यात तसले निमाण्या दिसांक तुमी गिरेस्कायो पुंजायल्यात. तुमच्या शेतांची लुवणी केल्या त्या वावराड्यांची तुमी मुजरी दिवंक ना. ती आतां तुमचेर आड बोब मारता आनी तांच्याच आल उल्यांचो साद दोरवाराच्या सोरेशपाराच्या कानार पडला. ह्या संवसारांत तुमचें जिवीत तुस्त आनी कामसाराचें जालां. पिडीवंतांची दिवंक पिडापीट दिवंक तुमी मागल्यांत. निरोपराध्यांचेर फॉर्मोन मारूंक तुमी ताका जिवेशी मारलो आनी ताणें तांचेर आड बोब करूंक ना. देवाचें उतोरें उद्गाराक उबी राय. उद्गार गावया. B10 5:27 5 श्लोक B10 पेज 27. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy Ugodonia amci carza, che vuto già putaci utra. Ugodonia amci carza, che vuto già putaci utra. Soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy solvespora, soy सर्विस्पो तुमची सवय आसो. आनी तुमचे सगळे आसूं. मार्गो पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वयमान तुका सोम्या. जुआन उलोवन जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमचो पाटलाव कोरिना तसल्या एका मनशाक तुज्या नांवां देंवचार काडटना आमी देखलो आनी ताका आमी मना केलो. पूण जेजून म्हणलें, ताका मना करूं नाकात, कित्याक म्हज्या नांवांत बेजमीत करीत आनी रोखडोच म्हजेर वायट उलोयचो कोणूच ना. तर आमचेर आड ना तो आमच्या बागा आसा. हांव तुमकां खरेंच सांगतां,
तुमी क्रिस्ताची म्हूण कोणूय तुमकां एक पात भर उदक पिवंक दीत जाल्यार ताची मजुरी ताका अंतरची ना. पूण बाबा दोतोल्या ह्या ल्हान भुरग्यांतल्या एकल्याक कोणूच वायट देख दीत जाल्यार गाडूंक उडटा तसल्या एक दात्याचें पेड ताच्या गळ्याक बांदून ताका दर्यान बुडयल्यार अदीक बरें जातें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तो कातरून उडय. 2 हात आसून हेमखोणान पालोना तसल्या उज्यान वेचे परस लुंडो जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तो कातोर. 2 पांय आसून हेमखोणान तुका उडयलेल्या परस तोंठो जावन सासणाच्या जिवितांत भितर सरल्यार तुका अदीक बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाचो सोयीक जायत बी तो उमटून भायर उडय. 2 दोळे आसून हेमखोणान तुका उडयले परस एक दोळो नासतना देवाच्या राज्यान भितर सरूंक तुका अदीक बरें. थंय हेमखोणान ताचो किडो मरून मरोना आनी उजो केन्नाच पालोना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्यानो आयज आमी लौकिकांक भेटयलेलो आयतार मनयता डे ऑफ ले अपॉस्टलेट. आनी ह्या दिसा पवित्र सभा जो लौकीक वावर करतात, आमची भाव भयणां इगोज माते पासत वावर करतात, तो मानून घेता, तो वाखाणटा आनी ताका तोखणाय दिता. कित्याक आमची जायतीं लौकीक भाव भयणां देवाचो वावर फुडें व्हरूंक, देवाचें मिशन, गॉड्स मिशन फुडें व्हरूंक भारी वावुरतात, आपल्याचो वेळ तेंको दितात, जायतो भाशेन तीं हो वावर करतात. देखून पवित्र सभा हें देणें, हें वोकेशन, ले अपॉस्टलेट वो ले वोकेशन हें सगलें मानून घेता आनी अदीक ताका तोखणाय करता. आनी तांणी हें आपल्याचें वोकेशन, आपल्याचें देणें मानून घेवन पवित्र सभेचो वावर फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागूंक उस्कायता. मोगाळ भाव भयणीनो, अशें आसतना आनी आमी लौकिकां पासत मागता आसतना, तुमचे पासत मागता आसतना देवाच्या उतराचेर आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. देवाचें उतर आमी आयकलां आनी आमी समजलेंय बी. आनी देवाचें उतर आयज आमकां जायतो संदेश दिता आनी तातूंत आमकां मुख्य संदेश मेवता जे आमी दोनूय वाचपांनी वा तिनूय वाचपांनी आमी म्हणोंक जाता, तें आमकां फावो जाता. तें जावन आसा, आमी कुडनाटकायेन जिवचें न्हय. जो कोण बरें करता ताका आमी अदीक तेंको दिवचो, ताचे बरोबर आसचें, ताचेर वायट उलोवचें न्हय, न्हय म्हूण ताका बंद करचें न्हय. आमची कुडनाटकाय आमी सोडून बरें करूंक, आमच्या सांद्यांनी आमी बरें करूंक आमकां हुस्कायता. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आमी पळयता लोकगोंतेच्या वाचपान जेन्ना एल्दाद आनी मेदाद देवाचें उतर परगोडटाले, के भाशेन भाशण कोत्ताले, प्रोफेसी कोत्ताले, तेन्ना तांचे भितरलो एकलो येता आनी मोइजेसा लागीं कंप्लेन दिता. आनी जेन्ना हें कंप्लेन आयकून मोइजेसा बरोबर आसलो जोशुआ नूनाचो पूत, तो म्हणटा तांकां, जोशुआक सांगता तांकां स्टॉप कर, तांकां आडाय. तांणी अशें करूंक फावना, ते आमचे बरोबर नासलोले, तांकां देवाचो आत्मो नासलोलो. आनी तेन्ना मोजेस ताका म्हणटा, तांचे सवे ते अशें कोत्तात म्हणून आनी देवान तांकां हो आत्मो दिलो म्हूण तूं नाटकायेन बोल्लो, तुका कसली नुड्डकाय जाली. तो देवाचें वावर कोत्ता जाल्यार हांवें तांकां कित्याक आडावचें. हांव ते देवाचें वावर कोत्ता देखून अदीक खुशाल. हेंच जेजूय शुभ वर्तमानान आपल्याच्या शिसाक जॉनाक सांगता. जर ताणें जेजूच्या नांवान देंवचार काडटालो
ताका ताणी बंद केलो. आनी तेन्ना जेजू ताका सांगता, ताका आडाय नाका. जो कोण म्हज्या नांवान बरें कोता तो रोखडोच वायट उलोवचो ना. जो कोण म्हजे बरोबर आसा तो केन्नाच आमचे बरोबर वायट उलोवचें ना, आड तो जावचो ना. आनी अशें म्हणून ताका सांगता की जो कोण बरो कोता ताका आमी आडावचें न्हय. देवाचो वावर कोता तो रोखडोच देवाचे विरुद्ध वचोना. म्हाका न्हू अशी एक काणी सांगतात. आनी एक काणी जावन आसा मुदेची रिंग, फेबल तो रिंग. आनी ह्या रिंगाक रिंग इज सेट with the power or a set with the opal, magical opal. म्हणजे ताका एक मोदेक घालता, ती मोदेक पावर आसा, शक्ती आसा. आनी हो पावर शक्ती जावन आसा, जो कोण ही मोदी घालता तो बरो मनीस जाता, तो स्वतान जियेता आनी सगलो लोक ताचो मोग करता. आनी ही मोदी राजा लागीं आसलोली आनी राजा हे भाशेन आपल्याचो वावर कोत्तालो. सगलो लोक ताचो मोग कोत्तालो. आनी ही मोदी राजा जो कोण आपल्या फाटल्यान येता, सक्सेसर येता, ताका दितालो. ताणें हे भाशेन वागचें, मोगान वागचें, बरो मनीस जावचो. आनी एका राजाक अशें घडटा, ताचे 3 पूत आसतात. आनी आतां राजा जाणटो जाल्लो, मरणाची दोडीर पावलोलो, हातुणार आसलो, मरणाच्या बेडार आसलोलो. तेन्ना ही मुदी कोणाक दिवची, खंयच्या आपल्या पुताक दिवची, ताचे मदें एक व्हडलो प्रश्न जाता, घुस्पता. तेन्ना राजा अशें चिंत्ता की आपूण आनीक 2 असल्योच मुदी कोत्तलो आनी म्हज्या पुतांक दितलो. आनी अशेंच तो कोत्ता. म्हज्या आदीं आपल्याच्या पुतांक आपयता, तांकां आशिर्वाद दिता आनी मुदयो फावो कोत्ता. बापूय मेल्या उपरांत वा राजा मेल्या उपरांत पूत पळयतात एकामेकाच्या बोटांत ही मुदी घातलेल्यो आसात. तांच्या मनांत प्रश्न जाता, आतां ही मुदी खंयची सारकी. तेन्ना हो मॅटर ते जुयेजा लागीं वतात, कोर्टान वतात. आनी हो जुईज राजाचें मन वळखता आनी तेगाय पुताक सांगता, खंयची मुदी सारकी ती म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना, पूण तुमचेच अस्तोंगी तुवें ती मुदी खंयची ती दाखोळ करूंक जाय. तेन्ना आमी लोक आनी हांव पारकुतली खंयची मुदी ती सारकी ती. तुमच्या जिविता वरवीं, तुमच्या बऱ्या कोन्या वरवीं तुमी दाखोळ करूंक जाय. कित्याक हे मुदीक एक शक्ती आसा, पावर आसा की ही मुदीक जो कोण घालता तो मनीस बरो आसता, तो मनीस मोगान जियेता आनी सगलें बरेंपण तो शिपडायता. आनी ताचो ही जबाब आयकून त्या दिसा तावन हे तेगूय पूत तांच्या बोटाक मुदी आसलोले, खंयची मुदी सारकी ना सारकी आसलो खबर ना, पूण बरे भाशेन जियेतात, मोगान जियेतात. मोगाळ भावा भयणीनो, हे काणयेचो हेतू जावन आसा आमी सगलीं मोगान जिवंक जाय. आमी सगल्यांनी बरो वावर करूंक जाय. आमी सगल्यांनी जें बरें आसा तें करूंक आमी मुखार सरूंक जाय. कसलीच नाडकाय घेवन आमी फुडें वचूंक जायना. मोगाळ भाव भयणीनो, अशें आसतना आमच्या मनांत आमी कितें आपणावया, कितें धरुया. पयले सुवातेर आमकां सगल्यांक चिंतपाक एक रायट आसा. वी हॅव अ फ्रिडम, अ रायट टू थिंक. कोणाय आमकां आपूण चिंत्ता तेंच सारकें आनी तसलेंच करूंक जाय म्हूण प्रेस करूंक जायना, एके भशेन सांगूंक जायना. हांव चिंत्ता ते भाशेन तुवेंच करूंक जाय, हांवें सांगलां ते भाशेनूच तुवें चलोवंक जाय. तुजे वस्कोतीन तुवें कांयच करूंक जायना. हांव कोत्ता तें सगलें सारकें, तशेंच तुजें जिवीत जावंक जाय, हे भाशेन तुवें सांगूंक जायना. कित्याक आमी जाणा देवाच्यो मांडण्यो जायत्यो आसात. गॉड हॅज हीज ओन डिफरंट वेज. तें स्वता दाखोळ करपाक देवाची जायती भाशेन वेज आसात. ते
चिंतना वरवीं तें सोत अशें म्हूण म्हणोंक जायना. जायत्या मनशां वरवीं तें सोत दाखोळ करूंक जाता आनी जिवूंक जाता. आनी दुसरे सुवातेर सोत आमी कंटेन आमच्या सोत कितें इल्लेंशें न्हय आमच्याच मनान की तें आपणावंक जाय. इट इज नॉट ओन्ली स्मॉल ओक दॅट वी कॅन ग्रास्प. सोत जावन आसा व्हडलें म्हणटूच देव आपल्याच्यो वेज आसात त्यो सोत आपणावंक तो परगोट करूंक त्यो जायत्या जाणांक साबार मनशांक साबार तोरांनी तो फुडें वता. दुसरे सुवातेर ईच वन हॅज हीज फ्रिडम टू एक्सप्रेस. आमकां जें कितें आमी चिंत्ता तें एक्सप्रेस करपाक आमकां एकल्याक जायते भाशेन आमकां फ्रिडम आसा. इट इज अ रायट. आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दॅट इट इज आवर रायट लिबर्टी टू एक्सप्रेस. आमकां एक्सप्रेस करपाक रायट आसा. वॉल्टर तो एक फिलॉसॉफर फ्रेंच फिलॉसॉफर अशें म्हणटा, आय हेट वॉट एवर यू आर सेयींग बट आय वील डाय फॉर यू इफ समवन स्टॉप्स यू वॉट यू आर सेयींग. म्हणजे तूं कितें म्हणटा तें हांव नाकारतां, म्हाका तें बरें लागोना, पूण जें कितें तूं उलयता आनी तें कोण तुका स्टॉप कोत्ता तें उलोवंक दिना तेन्ना तुजे पासत झुजूंक हांव तयार आसा. म्हणटूच आमकां जें कितें आमी चिंत्ता तें एक्सप्रेस करपाक आमकां एक रोजा आसा, आमकां फ्रिडम आसा. आनी निमणे सुवातेर जें कितें आमी चिंत्ता आनी जें कितें आमी एक्सप्रेस करता तें आमच्या जिवितांत आमी फळां दाखोळ करूंक जाय आनी ताचे प्रमाणे आमी त्या मनशाच जज करूंक जाय. देखून जेजू म्हणटा तूं त्या मनशाक आडाय नाका, तो तरी बरें कोता तो आमचे आड आसचो न्हय. मोजसूय म्हणटा ताका देवाचें देणें फावो केलां जाल्यार हांव अदीक खुशाल. देखून जेजू आमकां म्हणटा आमच्या कोन्यांतल्यान आमी दाखोळ करूंक जाय. वी नीड टू सेट गूड एग्जाम्पल. आमी बरें एग्जाम्पल दिवंक जाय. देखून आमच्या कुडीच्या सान्यांनी जावं आमचो दोळो जावं आमचो हात जावं आमचो पांय जावं तातूंतल्यान आमी बरें करूंक वावरूंक जाय आनी बरें तें आमी दिवंक जाय. घोड्या आमचे भितर असली कुडनाटकाय वायटपण येता, दुसऱ्याचें बरेंपण आमी पळयना तें आमी सोडून दिवंक, पूण अदीक करून आमी जेन्ना लौकीक कशीं जियेता इगोजमातेचो वावर कोता तेन्ना असलें वातावरण येता तें आमी पयसावन आमच्या कुडीच्या सान्या वरवीं आमी बरें करूंक आनी बरें कोता ताका आमी तोखणाय दिवंक आनी हे भाशेन देवाचो वावर आमी फुडें व्हरूंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. उबी रावया. आमचो बाबाट आमी उच्चारुया. सत मानता देवा सोरपदीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो अकवान मरितायेन जल्मलो वंस पेला काल ताणें कोस असले ताका कुसाद सोडलो तो मेलो ताका आनी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो ते सेसा मेनांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपदीदार त्या बापाच्या उजवान बसला तुवें तां जिवे आनी मेल्याची मोसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातली पवित्र सुबी भक्तांचो एकठार पातकांचें मोक्षणी कुडीचें जोडपण सासणाचें जिवीत आमेन. देवाचो आदार मागून आमचे गुरसू ताच्या फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी लोकिकांनी पवित्र सोबेंत सोपुर्णायेन आपल्या आपावण्या दिवंक तांकां गरज तितलेंय उत्तेजन दिवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता
राजकीय फुडारांनी आपली जबाबदारी वळखून लोकांक मोगा सेवेंतल्यान समाजीक बरेपण फावो करूंक देवा लागीं मागूया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. लोकिकांनी आपली मुन्यारपण पवित्र सोबेंत आनी समाजान हुरबेन चलोवंक आनी ती क्रिस्ताची म्हूण सदांच दिसून येवंक देवा लागीं मागूया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. कोश्टांक आनी पिडेक सांपडलेल्याची सेवा करूंक लोकिकाची मुन्यारपण आसा. तांचे वरवीं जायतीं बरेपणां जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागूया. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. बापा, आमच्यो गोरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. आमच्यो कास्क्यो गोरजो आसात त्योय तुज्या हातान घालता. आमी लोकिकांक अशीं तुजो वावर करूंक आमकां उदार मन उक्तें मन फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. बेटोनींग आमी गायन गावुया. आमचे दोन हात उबारून C1 पान 28, C1 पेज 28. आमचे दोन हात उबारून सोयीस्वराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोया. आमचे गाडी उबारून देवा कडचा भेटूया. ताच्या मोगा सारकोच आमचो मोग भोगुया. म्हज्या भावणींदो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबीच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोणवाळ्या देवा, आमी तुका बोपतांव तें जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरोंतरी वावती सोर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आनी तुमचे सोवे आसूं. आमची खाळसांव बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळें सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारी तावन जोल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोनीच्या सो दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgani sonzar, vola tucia voi bovan, usorgi
Usoli tuka soso, solve sporace navi, eta da caso. Usoli tuka soso. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavataco good porgotuya. Sumya Jesu tuझे मरण आमी समोरता तुझे पुनर्जीवन बळ आमी बोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपोणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उडो आनी सणूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडां रोगो शेवताल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरबस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां धुवांची तांच्या कुटुंबाची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये बागेवन झुजे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन दोता आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुज्या महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमी लोकिकांक कशी देवाच्या मळ्यान उक्त्या मनान वावर करूंक बरें तें करूंक वावरूंक आदार मागून जेजून शिकयलेली मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं चे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलाल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दय करून ह्या जिवितान गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सरीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बावाट्टान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाडटाय.
जेजून आमच्या सम्यान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांतीदार म्हणटा. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार आमचे सवे आपल्याचो वावर करूं आत्मो धाडटा. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी सगळीं एक जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गायन गावया. D2 पान 40 आणि 7 D2 पेज 47. Amen.
उबी रावया. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याचें तशें कुडीच्या सोर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमूंक तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच स्वर्गांत ताच्या वैभवतांय आमकां वांटो मेळूं. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसूया. कळोवण्यो. फाटल्या आयतारा कलेक्शन जालां 94,560 रुपया, 94,560 रुपीज. हे दुडू सिमनारींत शिकतल्यां पासत पाठयतल्या. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 9,160 रुपया, 9,160 रुपीज. आमच्या आस्कार्या बागेवन मिगेलाचे परबेक आत्मीक तयारी सुरू आसा. 2 दिसाक सांजे 5:30 वाजता 23 मीस शर्मांव साल सेवाधर्मीक रीत चलोवंक वाड्या वाड्यांनी जबाबदारी दिल्ली आसा. नवऱ्याच्या दिसांनी भायले पाद्री देवाचें उतर परगटूंक हाजीर आसतात. आमचे शिराव गवळीक वर्साच्या विशयाचेर नियाळ जाता. सांच्या आकांताक आक्ताक वांटो घेवंक वावरुया. फाल्यां बागेवन विन्सेंट दे पॉल हाची परब. SSVP संस्था दोबाजीक परब पाळटा. वांगड्यां पासत आनी बऱ्या देखण्यारां पासत मागुया. मीस सकाळचे 7:30 वाजता. सप्टेंबराचेर 29 10 बुधवारांतलो 6वो बुधवार मीस सकाळीं 7:30 वाजता मांडावळ करूं अमाराल आनी दुर्गावाडी. तशेंच त्या दिसाक बागेवन मिगेलाची सेवाधर्मीक परब. त्या दिसाक 8:30 वाजता सेंट मायकल चर्च स्टाफ एंड स्टुडंट्स आर्गांचे मीस भेटयता. सकाळचे 8:30 वाजता बोंदेम सेंट मिगेलाच्या कॉपेलान फेस्ताचे मीस आसतले. ऑक्टोबराचेर पयलेर म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. ऑक्टोबराचो म्हयनो तेसाचो म्हयनो. घराब्यांत तेज करूंक वेळ करचो. त्या दिसाक कुमसारां आसतलीं सांजचे 4 ते 5:30 वाजता. ऑक्टोबराचे दुसरे सोनवार वेस्पराचो दीस सदां परी 30 आनी 9वेनाचे मीस आसतली. मिसान 3 स्तोत्रां गावन सांत मिगेलाच्या खातीर देवाची स्तुती करतले. फुडल्या आयताराक तिसरेर आमच्या आस्काऱ्याक सांत मिगेलाची परब. मिसां हे परी 6:15 वाजता जबाबदारी घेता SSVP एंड प्रेयर ग्रूप. 7:30 वाजता PPC वांगडी. 8:45 वाजता इंग्लीश भाशेन. परवेचे मीस 10 वाजता. ह्या वर्साक परब करता संतान H.V.Egas आनी ताचो कुटुंब. परबे दिसाक सांजचे तरणाट्यांनी घडोवन हाडला युनिटी कप इंटरवर्ड फुटबॉल टाय ब्रेकर. आमच्या तरणाट्यांक तुमी उदार हातांनी आदार दिवचो. कोविड-19 लागून कसल्यो कार्यावळ्यो करूंक जाले नात. तरणाट्यांक उर्बा दिवया. फेस्ताच्या दिसाक आमचो कम्युनिटी सेंटर आसा त्या खातीर आनी तशेंच SSVP आसा तांकांय तुमी आदार करचो म्हूण आमी मागता. ह्या वर्साक मिसावांचो आयतार ऑक्टोबराचेर 24 जातलो. एनवलप्स कॅलेंडर्स आमी आमकां पावल्यान तुमच्या घरांत धाडून दितले. मिसावांच्या वावराक तुमचो तेंको दिवचो. देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा पवित बेट मिसाची या शेवटाचे गायन आमी गावुया. F17 पान 9 आनी 3 F17 पेज 93. Puvit bet misaci zahani kova sorgice sukniaule amcha karza dunya amchi druga samar deloi murno mona ortopka guru amchi karza